बालभवन गोवा हांच्या वतीन साजरो करपी आयचो 14 नोव्हेंबर बाल दिन देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीच्या निमित्तान हो साजरो जावपी बाल दिन गोवा बाल भवन दर वर्सा आपल्या विविध कार्यक्रमांनी हांगासर साजरो करता। ह्या कार्यक्रमांक बाल भवनचे अध्यक्ष डॉक्टर शीतल नाईक आणि बाल भवनचे सगळे डायरेक्टर्स, बाल भवनचे बाकीचे प्रोग्राम ऑफिसर्स व्यासपीठाचेर आसा। उपस्थितांमदी वेगवेगळ्या केंद्रांतल्यान आयिल्ले पेरेंट्स, भाव आनी भयणांनो, माणकुल्या भुरग्यांनो, तशेंच पत्रकार मित्र, हांव सगळ्यात पयली अभिनंदन करता गोमंत बाल भूषण पुरस्कार ज्या 7 जाणां भुरग्यांक मेळ्ळ्या तेचो 1 2 3 4 5 6 7 सातूय भुरग्यांचे अभिनंदन करता। तुम्ही नेटान तेंचे ताळयो मारून एकदा अभिनंदन करचें। आयचे गोमंत बाल भूषण पुरस्कार मेळपी फाल्यांचे पद्म विभूषण पुरस्कार मेळपी आसतले आणि निश्चितच तांकां गोमंत भूषण पुरस्कार आणि पद्मभूषण पुरस्कार ऑन लॉंग रन तांकां हे पुरस्कार जे आसा हे निश्चितच फावो जातले। बाल भवनच्या बाबतीत सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार तांची म्हाका दिसता 59 केंद्रां आसा, 52 तांची 52 केंद्रां आसा। हांव अभिनंदन करता सगळ्या इन्स्ट्रक्टरांचे। खरोखरच तुम्ही सगळे बरे काम करता आणि तुमकांच लागून केंद्राची आयडेंटिटी जी आसा ती त्या गावात जाता हे निश्चित आसा। हे खूप बरोबर आसा कारण तुम्ही सगळे जण काम करता म्हणून त्या गावातले परिसरातले लोक हे तांच्याकडे अजूनही अनेक केंद्रां सुरू जावची। कारण हांव पळयता एकीकडे केंद्रातले आता सपोज आमच्या वेळग्यात केंद्र आसा, वेळग्यातले केंद्र काम करता ते पळयत जाल्यार पाळयेन म्हणपा लागले आमकांय बाल भवन केंद्र दी, थंय सुल्लान म्हणपा लागले आमकांय बाल भवन केंद्र दी, प्रत्येक पंचायत सांगपा लागले की आमकां वेगळे बाल भवन केंद्र दी। ही सगळी गजाल 2012 पासून नवीन इनोव्हेटिव्ह कार्यक्रम जेन्नाच्यान घेवपाक सुरू जाल्या तेन्नाच्यान ते नवीन बाल भवनात अशा पद्धतीची क्रिएटिव्हिटी येवपाक लागल्या। तेन्नाच्यान लोकांची डिमांड ही आनीक वाडूंक लागल्या। तो शीतल नायक हांणी एक गजाल सामकी सांगली आणि ती अत्यंत बरोबर आसा। बाल भवन जे आसा हे तांकां आपलो आमी म्हणटा की ओपन प्लॅटफॉर्म आसा। ताका आपल्या जायत्या क्षेत्रात फुडें वचपाचो स्कोप जो आसा घडे कदाचित स्कुलांतल्यान मेळना, घडे कदाचित घरा कडेन मेळना, पण बाल भवनाचे केंद्र हे ताका मल्टी टॅलंटेड करपा खातीर आपलो स्कोप ओपन करपा खातीर ताका वायड स्कोप दिता आणि त्या खातीर तांचे अभिनंदन करपाक जाय। तर आमी पळयता थंयसर क्राफ्ट आसतलो, कोणाक नाचपाक आसतले, कोणाक गावपाक आसतले, कोणाक पेटी वाजोवपाक आसतले, कोणाक तबले वाजोवपाक आसतले, असे विविध उपक्रम जे आसा हे एकाच सेंटरा सकयल सुरू करपी हे बाल भवन भुरग्यांच्या म्हणजे आनिकूय तांचे वेगवेगळ्या सेक्टरात तांकां आवड क्रिएट करपाची आणि वेरियस फील्ड तांच्या खातीर ओपन आसा हे दाखोवन दिवपाचें काम जे आसा हे बाल भवन निश्चितच करता आणि त्या खातीर तांचे सगळे डायरेक्टर्स आणि ती सगळी जाणां अभिनंदनाक पात्र आसा। तांचो सगळो स्टाफ हे खूप बरें काम करता। सरकाराचो तांकां तेको सदोदीत आसा हांव म्हणटलो, पण ज्या पद्दतीन तांचो डिमांड येता ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आनी कितलीशीच बाल भवनां सुरू करची पडटली। प्रत्येक पंचायतीन जर एक म्हणत जाल्यार 190 बाल भवन केंद्रां सुरू करची पडटली, बट विच इज नॉट पॉसिबल। पण हांव एक ताका निश्चित सांगता, एक 4 पंचायती 5 पंचायती एकत्र धरून म्हणजे एट अ सेंटर प्लेस तांच्यानी अशा पद्धतीची ज्या जाग्यार डिमांड येता ती तांच्यानी डिमांड ही अशा पद्धतीचो एक ग्रुप करून क्लस्टर करून 4 पंचायतीचो एक असो क्लस्टर करून जर सुरू करीत जाल्यार निश्चितच आणि अजून एक 10 बाल भवन केंद्र तांकां सुरू करपाक काय हरकत ना। सरकारा कडल्यान तांकां फुडल्या वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान अजून नवीन 10 बाल भवन केंद्र सुरू करपा खातीर आमी सरकारा कडल्यान तांकां तेंको दिता, सरकारा कडल्यान तांकां सपोर्ट करता आणि ते सुरू करता आसतना तांच्यांनी त्या बाल भवनाच्या मार्फत आपल्यो ज्यो वेकेशनान कोर्सीस घेता किंवा वेकेशनान क्लासीस लायता ज्या पंचायत एरियांनी ना त्या पंचायत एरियांनी वेकेशन क्लासीस घेवच्यो। म्हणजे टायम बेंग निदान कशें आसा दिवाळीची सुटी किंवा मे म्हयन्याची सुटी ही ज्या पंचायत एरियेत एक्टिव्हिटी चलना थंयसर ती एक्टिव्हिटी चलची आणि म्हाका दिसता त्या निमित्तान उरलेल्या पंचायतींनी उरलेल्या भुरग्यांकडे स्कोप किंवा संपर्क जो आसा हो सदोदीत तांचो येतलो।